शुक्रारा सकाळी चिखले गावातल्या सेंट अँथनी कपेला लागसार एक होली क्रॉस मोडिल्ल्या अवस्थेत दिसलो। या प्रकरणाची माहिती पोलिसांक दिल्या। या प्रकरणाची चौकशी जायसर लोकांनी शांत रावचे, वाद वाडोवन आणि कोफुसांव निर्माण करचे न्हय असो उलो लोकल कम्युनिटी आणि इगर्जेन मारला। या सेंट अँथनी क्रॉसाचे ग्लास तसेच हेर पवित्र वस्तूंची तोडफोड केल्ल्याचे थळाव्या लोकांनी दाखोवन दिले। चिखले इंगर्जेचो पॅरिश प्रिस्ट फादर बॉलमॅक्स पेरेरान वास्को पुलिसांक ही घडणूक कळयली। शांतीचो संदेश दीत चिखले इंगर्जेचो पॅरिश प्रिस्ट बॉलमॅक्स पेरेरा आनी थळाव्या लोकांनी लोकांक आनीक वाद करिनासतना शांती दवरपाचो उलो मारला। आयकात। तामसड्यार खुरीस जो आसा ताचेर अटॅक जाल्लो आसा, कसो कितें तें सद्याक खबर ना। फकत इतलेंच परतून सांगता, उचांबड जावचें न्हय, कोणेच उचांबड जावचें न्हय आनी कसलींच आमी कन्क्लुजन्सूय काडची न्हय। मागण्यांत आमी खेरीत भाशेन दवरुया, जे कोण घडये जांकां ही ताळणी आयली तांचे पासत खेरीत भाशेन मागुया। फुडें आमी कितें करूंक जाय तें ताचेर निर्णय मागीर घेवया। सद्याक खुर्साचो ओकमान जायत आसा। 14 तारखेर फेस्ता दिसाक सुरू केल्लो जे पॉलिटिशियन्स आसात तांणी, आनी आतां घडये तो मातशें दुसरे भाशेन येता। मातशें शांत रावया, मागण्यान दवरुया आनी उचांबडाय करिनासतना ह्या प्रश्नाक आमी फुडो करुया। वेरी इम्पॉर्टंट। आज सद्यार हांव चिकालेम वयता। चिकालेम वयता तेन्ना हांव खुर्सा विजीट करपा येता, प्रेयर करपाक। आनी हें पळोवन न्हू इतलें म्हाका दूख भोगलां, कित्याक आख्खो गोंयचो लोक हे खुर्साको येता, मागता आनी मागता ते खुर्साको मेवता। सो कोणें कितें केलें न्हू हे भाशेन केन्ना रिलिजसाको केन्ना हेवं नाकाय। तुमगे पर्सनल मॅटर्स कोणागे कितें आहाय न्हू जाल्यार ते तुमगे पर्सनल मॅटर तुमी सॉल्व कराय। सो रिलिजना फुड्यान हें नाकाय। आमी सगळे गोंयकार एकवटान रावपाक जाय आनी आमचो गोंयचो जो पीस आहा न्हू तो डिस्टर्ब करपाक जावना। सो हें कोणें केलें न्हू हो साताचो न्हू तुजी जोटी घेतलो एक ना एक दीस। हांव येयलें म्हणजे सामान दवरलें, पावस येता म्हणून दवरलें तेन्ना हांवें पळयलो आरसो फुटलेलो आहा। देवाचो तो हांवें काल घालून गेल्लें, हार घालून गेल्लें, तो सगळो पिसरून उडयलो आसलो। सगळे कांच वांच सगळें आसली पडलेली। आनी हे सायडीन आहा तेल नाशिल्लें, तेल नासलें आनी एक घातलो घातला मी तसो घातलेलो, तो ती उज्यान घातलेलो आनी ताका उजो आसलो लागलो। हांवें येवन तेल घातलें पळय देवाक म्हणल्यार तेल पळय पेटोनी पण तें पळोवपाचें। मागीर हांव फुडल्यान गेलें पळोवपाक। फुडल्यान गेल्यार फुडल्यानूय पळय जाल्लो आहा, फोडलेलें आहा। मागीर सगळें फोडून आतां लोक कोण कोण येता न्हू, म्हज्या पयलीं लोक येवन गेले रे। लोक येतात बेगीन कामाक वचपाक जाय म्हणून ते बेगीन येवन वयतात। केन्ना केला, फातोर केला, रातची केला, एक फातोर ना, एक बोडी ना, काय ना पळोवन इतलेंच आहा मातशें। गोवा 365 खातीर चिखलेच्यान हिरोमा आली।